दोंगरार चढून सर्वेस्परालाच्यो उपादेशांच्यो फोळयो हाडून लोकांक नियमशास्त्र दिल्ल्या आनी शिकयल्ल्या मोइजे परी आपल्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत दोंगरार बसून शिकोवचो जेजू एक नवो मोइजे कशें नियमशास्त्राचें खरें अर्थविवरण आनी तें पाळचो खरो मनोभाव शिकयता। हे दिशेन जेजूच्या शास्त्र्यां आनी फारिजेवांचे धर्मदिश्टीप्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगची नांत ह्या उतरांनी जेजूनच ही चड बरी वा सुपिरियर वा उंचली धर्मदिश्ट विवरिल्ली सुवार्थेंत आमकां दिसून येता। आयचे सुवार्थेंतच 4 पावटी आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगतां हें सूत्र वापरून सांगलेलीं उतरांच जेजून आपली नवी चड बरी वा सुपिरियर धर्मदिश्ट केरीत रितीन सांगून दिल्या। आमच्या पुर्वजांनी सांगलेलें तुमी आयकलां, म्हणजे मोइजेन दिल्लें नियमशास्त्र आनी ते नियम सर्व जाणांत, पूण हरेक पावटी वा दोंगरा वयल्या प्रसंगांत 6 पावटी आनी आयचे सुवार्थेंत 4 पावटी जेजू मोइजेच्या नियमशास्त्रांतले नियम उखलून धरता, ताची तीव्रताय चडयता आनी ते जिविताक लागू करून सांगता। जेजू नियमशास्त्र मोडूंक आयलोलो वा रद्द करूंक आयलोलो न्हय, बगार ते संपूर्ण करूंक आयलोलो म्हणलें हातून स्पश्ट जाता। सुवार्थेंत जेजून नियम उखलून धरप, ताची तीव्रताय चड करप आनी ते केरीत तरान जिविताक लागू करप धर्मदिश्ट उंच करपाची रीत जाता आनी आयचे सुवार्थेची चावी जाता।